राजकीय आरक्षणाची मागणी करीत सांग्यार एसटी समाजाचे लोक एकठांय आयले। सांगे नेत्रावळी वाठारात एसटी समाजाची बसका जाली। येवपी वेंचणुके खातीर एसटी आरक्षणाविशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली। बसकेक उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार गोविंद गावडे तशेंच थळावे पंच, सरपंच आनी हेर एसटी भाव हजर आशिल्ले। रिजर्वेशनाचो हो मुद्दो आसा पळय तो कायद्याच्या सगळ्याक धरून आसतलो। तातूंत आमी आनी स्पेशल कांय करपाची गरज ना, त्यो बाकीचे कडेन कोणी कांय करपाची गरज ना। ऑलरेडी राज्यसभेन म्हणू नाका, लोकसभेन म्हणू नाका, आनी त्याच प्रमाणे आदरणीय राष्ट्रपती म्हणू नाका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया म्हणू नाका, आनी ऑलरेडी ताका नॉड दिल्ली आसा। आनी जो प्रोसेस जो आसा ताजे प्रक्रिया आसा ती सुरू आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की ती राखीव जो प्रश्न जो आसा ताका उत्तर इमिडिएटली मेळटलें अशें आतां एसटी समाजाची मिटींग आणि खरें म्हणटें एसटी समाजान आज मिटींग घेवन जे म्हणणी मांडलां तें आमी 2011 आमी आंदोलन केलें। तेन्ना आमचे दोग ब्रिटीश शहीद जाले आनी तितून एक मागणी आसली की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय आनी ते आतां खंय तरी रिजर्वेशन मेळपाचें जालां आनी तितून रिजर्वेशन खंय तरी मेळपाक शकना, मातशें पयस वयता अशें दिसता। हे हितूंतल्यान आज ही व्हडली मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेंत सगळ्या पार्ट्यांतले लोक आसा, भारतीय जनता पक्षाचे लोक आसा, काँग्रेसीचे लोक आसा, गोवा फॉरवर्डाचे लोक आसा, आनी बाकी पार्टी आसा, सगळे समाजाचे लोक आसा आनी प्रत्येकाचें मत एकूच आसा की हे फाटी हें रिजर्वेशन जावपाक जाय। ह्या समाजा खातीर आमी फाटलीं 14 वर्सां जालीं आमी फुडें फ्रंटलायनीचें काम करतात। सो समाजाक बरोबर आसतलो, समाजाचे आमकां तेका आसता तो बरोबर समाजा बरोबर आसतलो। अशें पळोवपाक गेल्यार ह्या समाज हो सदोदीत पक्षा बरोबर आसा। पक्षान आमचे फाटी विचार करचो पडटलो की बाबा हे फावटी कशें कितें पक्षाक बी विचार करपा सारकें आसा की बाबा हे फावट सांग्या मतदारसंघा भितर पक्ष एकूच जाल्लो कडेन आसा आनी हो जो समाज आसा तो सदोदीत पक्षा बरोबर आसा आनी ह्या वेळाचेर कितें जाता पक्षान निर्णय घेवचो। आमी झगडटात आमच्या हक्का साठी, आमकां हक्क मेळोवपा खातीर आमी कोणाचेर आमी पयलें मी मारले कडेन आसा आमी खंयच्याच समाजाचेर किंवा कोणाचेर आमी केन्ना विरोध उलयलो ना आनी आयज उलयना, फुडें उलयतना आमच्या हक्का साठी आमी झगडतात। कारण हांगसर जितले लोक आयिल्ले सगळ्या लोकांनी एकूच हेतू आसलो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळोवपा खातीर हे आयची पयलीं जी आसा आमी स्पेशली मेळटा। एक आमकां अजुनूय सरकाराचेर विश्वास आसा की सरकार हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे आमकां एसटीक दितले, कारण 2003 दिल्ले स्टेटस दिल्लो आनी तो स्टेटस दिले नंतर आयज हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळटलें पूर्ण गॅरंटी आमकां आसा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी जो पळय इश्यू जो पळय सरकारा मुखार आसा आनी जो आमी आमकां मागतात अधिकार, तो अधिकार मेळपा खातीर आनी तो मेळोवन घेवपा खातीर म्हणून आज दुसरी मिटींग गेल्ले मिटिंगे आमी तोच विशय केलो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय। रिजर्वेशन समज जर जालें ना जाल्यार आमी आमचो वेगळो मार्ग धरपाचो ह्या पयलीं थारायलें आनी आयजूय बी आमच्या मिटिंगेंत तोच डिस्कशन जालां की समजा रिजर्वेशन दिली ना जाल्यार तें घेवपाचें कशें तें आमी सगळ्यांनी थारायलां आनी तें आमी 100% रिजर्वेशन दिलें जाल्यार सुद्दां सांग्यार आमगेलो एसटी आमदार 27 आसतलो ठामपणे सगळ्यांनी आज एग्री जाल्ले आसा। दिसता की दिता 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 इलेक्शनाक तोंडार उर आमी सोडटले आनी आतां उपाय ना, परत पार्टी बरोबर रावपाचें अशें कितें तरी सांगपाक ही तयारी चल्ल्या। पूण अशी ह्या गोश्टी कोणूच बळी पडच्यो ना। सगळ्यांनी डिसिजन ठाम घेतिल्लें आसा की ह्या फावटी जर रिजर्वेशन जर आमकां जर दिली ना जाल्यार घेवपाचें कशें तें आमी ठामपणे थारायिल्लें आसा आनी तें आमी घेतलेंच हें म्हाका तरी दिसता।